नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सामान्य खातीर 101 आयटमावेले जीएसटीचेर फेरविचार. केंद्रीय मंत्रीगटाचे गोंयचे बसकेंत स्लॅब समानीकरणाचेरय चर्चा. फुडली बसका 25 ऑक्टोबराक. गोंयांत रावपी कामगारां खातीर लेबर अकोमोडेशन पॉलिसी रोखडीच. उद्देग मंत्री महाविन म्हणटा सध्या कामगार बेकायदेशीरपणान रावतात उद्देगीक वाठारांनी. एमपीए कोळशाचें प्रदूषण कमी करपा खातीर घालता डोम. ग्रीन बर्थ आनी बाकीचो प्लान. उद्देग मंत्री पर्यावरण मंत्री म्हणटा पोल्युशनाचो प्रस्न कायमचो सुटतलो. बीजेपीचे प्री प्लान कार्यावळीक लागून बुधवारची कॅबिनेट रद्द. तरी कांय मंत्री मंत्रालयांत आयिल्ल्यांक मेळ्ळे. हेर खंय पक्षाच्या कामांत बिझी. कारवार उद्देजकाचे खून केशींतलो मुखेल दुबावीत. पुणेचो गुरुप्रसाद राणे सोंपलो. बेती मेळ्ळी बॉडी. बिहारच्या दोगांक. आसामाच्या एकल्याक धरला. खुनाक गोवा लिंक. खेलो इंडिया गेम्स 2025चे येजमानके गोंय तयार. केंद्रीय खेळा मंत्री मांडविया कडेन उलोवणी. गोविंद म्हणटा सुविधा आसात. टचअपाक केंद्राचो आदार. सांकवाळे प्रकल्पाक विरोधा उपरांत पंचायतीची भुतानीक शो कॉज. पीडीए गायडलायनी फॉलो करून एनओसी दाखोवंक ऑर्ड. 7 दिसांचो प्राझ. एमपीडी एग्जाम शेनवारा. मोदी सरकार गरिबां खातीर वावुरता. 101 आयटमावेलो जीएसटीचो फेरविचार चल्ला. स्लॅब समानीकरणा खातीर चर्चा चल्ल्या. केंद्रीय मंत्रीगटाचो मुखेली बिहारचो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गोंयचे बसके उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयांत मंत्रीगटाची 2 दीस बसका जाली. रियल इस्टेट गटाची बसका मुख्यमंत्री सावंताचे येजमानकेंत जाल्या. जिस तरह मोदी जी ने इस देश में वन टैक्स और वन नेशन के आधार पर जीएसटी को लागू किया, आज गरीबों को सहूलियत हो रहा है. इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं. और जो जीओएम की बैठक हम लोग कर रहे हैं, इसमें गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी भी कल बैठक किए थे रियल इस्टेट के आधार पर. और आज हम रेट के ऊपर भी हम लोगों ने कैसे और रेशनलाइज किया जा सकता है, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया. हम लोग का मूलतः यह है कि गरीबों को और सुविधा हम कितना दे सकते हैं, जबकि आज पूरी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया जिससे जीएसटी के माध्यम से इस देश में पूरी सहूलियत हो गई. तो आगे के दिनों में भी और अच्छा करने के लिए हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं. इस बैठक के अच्छे परिणाम जल्द आपको मिलेंगे. गोंयांत वावुरपी कामगारांक रोखडीच लेबर अकोमोडेशन पॉलिसी करतले. उद्देग मंत्री महाविन गुदीन सांगता कामगार उद्देगीक वाठारांनी बेकायदेशीर रावतात. सीआयआयच्या कॉन्फरन्सांत महाविन उलयलो. गोंयांत लॉजिस्टीक आनी हेर सुविधा उब्यो करतले. 2 एअरपोर्ट आसात. पर्वरे फ्लायओव्हरा उपरांत खंय येरादारीक आनीक ईज. It will be easier for us to formulate those new policies where things can move faster, and it can be indeed a very good situation for all of us with the various stakeholders who actually matter, including the Goa government. Then you have ULIP, then you have of course the Gati Shakti along with the master plan alongside our Goa government. I think all this will go a long way in building the logistics for our beautiful state of Goa. What we must realize that Goa is really blessed in the sense that we have 2 airports now. We have really good connectivity in terms of road. Maybe we have a small bottleneck which in 2 years time down the line even that will be over.
like near Kokero, connecting the highway. There will be a little choco block there for some time. But otherwise, if you look at the general infrastructure that is available, I think things are improving. MPA मुरगांवा कोळशांचें प्रदूषण कमी करपा खातीर डोम उभारता. MPAच्या चेअरमॅनान CII परिशदेंत ही गजाल सांगली. ते भायर शारांतली येरादारी डायवर्ट करून 4 लेन रस्तो आनी बाकीच्यो सुविधा येतल्यो. सोलर, ग्रीन बर्थ आनी तसले प्लानूय आसात. उद्देग मंत्री गुदीन आनी पर्यावरण मंत्री आलेश म्हणटा प्रदूषणाचो प्रस्न खंय कायमचो सुट्टलो. We'll also see a 180 crore dome structure coming up in the port to reduce the pollution that is being by the SWPL. I think the Honorable Minister will be happy to note that. So apart from this 1,152 crore of investments in the port, we are also seeing around 950 to 1,000 crore of investments coming in the coming years. Are right now implementing projects worth 1,152 crores in the port, which includes the 4-lane port connectivity road, which will be completed by next month. So it would be inaugurated probably by the end of the year. So this will kind of revolutionize the movement of cargo into the port, bypassing the township. The dome type structure that is supposed to come up there, I think that will allay the fears of the public and people living in Murmugao and elsewhere. And in the long term, as you know, it is a win-win situation for everyone, because there will be no flying of coal or other thing which is a wastage. The coal saved is money earned, I will say. And maybe you make an investment first, and then later on you are reaping the fruits of that in the long term. I repeat the word request. You have initiated the construction of a dome by JSW. I would appeal to you to use your good offices and ensure that those other parties that import coal to Goa also undertake such a construction. And I'm sure with that, we would be clearing a lot of pollution that is taking place. बुधवारा साखळे कुडण्या कोडली खण ब्लॉकाची जनसुनावणी जाली. मायनिंगाक लोकांचो बरेपैकी तेंको. पर्यावरण शेतां सयत रुद्रेश्वर देवळाचो वाठार सांबाळचो म्हूण तितली मागणी. मायनिंग सुरू जाल्यार लोकांचो कामधंद्याचो प्रस्न सुट्टलो. सुनावणेक लोकांचो रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह. 30 हेक्टरांचो ब्लॉक पर्यावरण दाखलो गोवा EIA कमिटी दितली. मायनिंग एफेक्टेड पीपल आसा तेन्ना हांव पुण्य कवरमले मिनरल ब्लॉकाक स्टार्ट करपाक फूल सपोर्ट करता. गेली 12 वर्सां जाली मायनिंग बंद आसा आनी आमी सामके हे जाल्ले आसा, एफेक्ट जाल्ले आसा. तेन्ना जे कामगार आसा पयलींचे मायनिंगचे तांकां बीन हेंच्यांनी घेवपाक जाय कामां. लोकल आहा तांकां काम दिवपाक जाय. तशीच जी शेतां बीन बंद पडलेलीं आसा ती तेंच्यांनी चालू करपाक हातभार लावपाक जाय. पर्यावरणाचो समतोल राखून सगळें मायनिंग चालू करचें. जे रुद्रेश्वर देवस्थान आसा ते 46 मिटर अंतराचेर आसा आनी ताका तेकून हरवळे वॉटरफॉल आसा. हरवळे वॉटरफॉल पेरिफेरीक येता आनी पेरिफेरीक येता आसतना ताजो इम्पॅक्ट जो वॉटर बॉडीचेर जाता तो विशय खंयच कन्सिडर करूना. तांणी देवळा बद्दल फक्त देवूळ आसा म्हणून सांगला, ते बिल्ड केल्ले म्हणून सांगला. पण एक गजाल अशी आसा की देव रुद्रेश्वर जो आसा तो स्वयंभू, इट वॉज सेल्फ क्रिएटेड, इट वॉज फाउंडेड. टेम्पल इज पांडवकालीन जे आसा ते पांडवकालीन देवूळ ते. हिंदू धर्मा भितर ताका महत्व आसा कारण जे शेवटची कार्य जाता मरणा उपरांत ती थंय जाता आनी त्या विशयाचेर खंयच ह्या रिपोर्टान समरीन टच केल्लें ना. It should not be that JSW is Jindal companies coming and just taking off the mine and as far as soon as they can and magi suddenly it should not stop. That is my first thing. It should go for at least one generation with the proper employment. आमच्या गावात मॅक्झिमम बेनिफिट गावचे. बेनिफिट म्हणजे कितें, एम्प्लॉयमेंट घ्या, ट्रक डिपेंडंट घ्या, सगळे बेनिफिट गावचे. मंत्रिमंडळाच्या बसके पयलीं सकाळीं 10 ते 12 मजगतीं मंत्र्यांनी लोकांक मेळून तांच्यो कागाळी आयकुच्यो म्हूण BJPचो कोर ग्रूप आनी मुख्यमंत्र्यान मंत्र्यांक सांगिल्लें. मात BJPची मेंबरशिपीची कार्यावळ आदींच थारिल्ल्यान बुधवारची कॅबिनेट रद्द. तरी कांय मंत्री मंत्रालयांत पावले, आयिल्ल्यांक मेळ्ळे.
थोडे खंय पक्षाच्या कार्यावळीक बिजी. काही दिवसांपाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यानी अनाउन्स केले की त्यांच्या कॅबिनेटाचे काही मिनिस्टर दर मंगळवारा BJP ऑफिसान लोकांक मेळपाक म्हणून आसतले आणि दर बुधवारा बाकी सगळे मिनिस्टर मंत्रालयात अवेलेबल आसतले. काल मंगळवारा माविन गुदिनो हे BJP ऑफिसान आशिल्ले आणि आयज मंत्रालयात सगळेच मिनिस्टर आसपाक जाय आशिल्ले, पण पार्टीचे काही प्री प्लॅन्ड प्रोग्रामा खातीर सगळेच मंत्री आयज मंत्रालयात तशेंच लोकांक मेळपाक पावना. आयज कांय मिनिस्टर म्हटल्यार रवी नायक, एलेक्स सिक्वेरा, बाबूश मोहत्सराज आणि गोविंद गावडे आयज लोकांक मेळपा खातीर म्हणून मंत्रालयान आसले. एक म्हळ्यार ऑफिशियल पयलू म्हळ्यार आमी बसपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. हांव नॉर्मली आसतालोच, तो कायदो जो आसा तो म्हाका लागना. हांव म्हाका दिसता आठवड्याक 2दा तरी ह्या हितून येवन बसतालो. पण ह्या ऑफिशियली आणि जे बाकीच्या लोकांचे काही गोष्टी ग्रेवियन्सीस जे आशिल्ले ते रायट फ्रॉम द पेडणे म्हणू नाका, बनावले म्हणू नाका, मांद्रे म्हणू नाका, त्याच प्रमाणे आमचे सांताक्रूज असे बरेचशे लोक मेळपाक आयिल्ले अशे 60 to 70 विजिटर्स हांवें अटेंड केल्ले आसात रादर दॅन माय ऑफिशियल्स. आनी त्याच प्रमाणे म्हजे ऑलरेडी मिटिंग्स ज्यो लायनअप ज्यो आशिल्ल्यो त्यो मिटिंग्स हांवें अटेंड केल्ले आसात. So it is not a favor, it is their duty, it's an obligation which they have. And if the Chief Minister is asking them to say, means it shows a sad, sorry state of affairs, where it requires that the Chief Minister, headmaster also, सांगपा ट्युशन आयो क्लासीक येयात म्हणून अशें करून. कारवारा हणकोण उद्देजकाच्या खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणे सोंपलो. तो मूळ फोणेचो, पणजे बेती फेरी धक्क्या लागसार मेळिल्ल्या बॉडीची वळख गुरुप्रसाद राणे म्हूण पटल्या. ताच्या फामिलीन येवन खात्री केली. उद्देजक विनायक नायकाच्या खून प्रकरणात पुलिशेन दोगा बिहाऱ्यांक दिल्लींत धरिल्ले. आसामाचो एकलो, गाडी गोंयची. ज्या मर्डर केसीक लागून कारवार जे पोलीस गोंयान संशयीत आरोपी गुरुप्रसाद राणे हेका सोदताले आणि त्याच प्रमाणे आयज तेजी डेड बॉडी जी आहा ती फ्लोटींग सिक्युअर अवस्थेत मांडवी उदकान मेळिल्ली आसा. आणि त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना चवकशी केली की हांगासर सन मून मडकय हांगाची सोऱ्याची फॅक्टरी आहा, तितूर ते मॅनेजर म्हणून तो पोस्टार कामां आशिल्लो. आणि आमी चवकशी केल्या नंतर हे फाटले शेनवार पर्यंत तो कामाक आशिल्लो, उपरांत शेनवारच्यान तो कामाक ना. आणि त्याच प्रमाणे तेजो पोस्ट जो आहा तो मॅनेजर म्हूण आसतालो आणि तो रावतालो पणजे अशें म्हूण आयकूंक येना. त्याच प्रमाणे खडपा बांदारूय तेजें निवासस्थान आसा आणि म्हाका दिसता तेजी वळख पटलेली आसा. आणि सद्या कारवार पुलीस हांगासर पयर येवन चवकशी करून गेल्ली आसा. मडकयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025ची येजमानकी करूंक गोंय खंय तयार. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया कडेन ते विशीं उलोवणी केल्यात मंत्री गोविंद उलयला. गेमी खेळयतले जाल्यार केंद्रा कडच्यान अर्थीक आदार जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा. गोंयान नॅशनल गेम्साची येजमानकी यशस्वी केल्या. टच अप करूंक खंय 4-5 म्हयने पुरो. खेलो इंडिया यूथ गेम्स ह्यो खूप अत्यंत म्हत्वाच्यो गेम्स जावन आसात. आमी नॅशनल गेम्स यशस्वी रित्या आमी आयोजन केल्ले आसात. काल आदरणीय आमचे देशाचे खेळा आणि युवा वेव्हार खात्याचे मंत्री डॉक्टर मनसुखजी यांची एक कडसी हांवें विजीट घेतिल्ली आशिल्ली. त्या वेळाचेर हांव एक प्रस्ताव हांवें एक मांडिल्लो आसा आनी त्या प्रस्तावान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची अशें म्हणून एक मागणी केल्ली आसा आनी पॉझिटिव्हली आपूण विचार करता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आफ्टर नॉट इन दीस करंट इयर 25-26 किंवा 26-27
असो तरेचो एक विशय. हाजे पेक्षा वयले गेम्साचे आमी ऑर्गनायझेशन ऑलरेडी केल्लें आसा. खेलो इंडिया गेम्स तातूंत भितर आमकां चड एक्सपिरियन्स आसा, कारण आमचो गोंयची टीम जी आसा ते बरेचशा प्रकारां भितर खेळिल्ले आसात. खेलो इंडिया यूथ गेम्स जे आसात तितून हांवेनूच 5 दीस थंय रावन ताजे प्रिपरेशन्स कशें आसता हें खूब अभ्यास केल्लो आसा. डेफिनेटली वी आर इवन फाल्यां सुद्दां जर आमकां सांगलें यू कंडक्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वी आर रेडी प्रोवायडेड द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया शुड लिटल बीट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फायनान्सीस कन्सर्न. म्हणजे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशना खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आमकां कांयच खर्च येवपाना. जेम तें फक्त टच करपा खातीर, म्हणजे पेंटिंग्स म्हणूं नाका, बाकी सगळें कितें आहा तेच करपा लागता. मिनिमम 4 to 6 months. पर्वरे फ्लायओव्हराक वचपाची 14 झाडां ट्रान्सलोकेट करची म्हूण हायकोर्टांत याचिका. 14तलीं 2 झाडां मारल्यांत. 9 झाडां मारपाची गरज ना, मारचेय ना म्हणून सरकारान हायकोर्टाक उतर दिलां. मारला तातूंतलें 1 झाड खंय ट्रान्सलोकेट जातलें. 1 करप शक्य ना, ताचे बदला 3 झाडां लावपाचें कोर्टाक उतर. The issue was as regards cutting off trees at Porvorim on the highway. There was a suggestion given by the applicant that 14 trees should be translocated. We have studied it and we have submitted a report to the court to inform the court that out of these 14 trees, 9 were never supposed to be cut. 2 trees are already cut. There is 1 tree which we have agreed to shift. One more tree is not possible to be translocated, and there are 2 trees which are already cut. So therefore presently the situation is out of 14, 9 are not going to be cut. 1 is going to be translocated and other 2 are already cut, and the 1 is going, it's not possible to be translocated. That's a report that is submitted to the court and court has accepted that report. So therefore as far as that issue is concerned, there is a complete answer and that issue is sorted out. The other issue is as regards now the trees which are being cut, there will be trees which will be replanted 3 times in number. So we have identified the location where it is going to be replanted. The court has told us to give a plan as far as that replantation is concerned. We have been granted time of 4 weeks to file that report as to what will be the timeline, where exactly this will be located, what will be the species which will be which will be replanted. So that report we are supposed to give to the court in a period of 4 weeks time. अंदू टुरिझम सिजनाक शेक 15 सप्टेंबरा सावनूच सुरू जाले. बाणावलेचो आमदार, पर्यटन खात्याचो उपकारी शेक बेगीन सुरू जावचे म्हणून फाटलीं 2 वर्सां जाले मागताले. 2 वर्सां तें शक्य जालें ना. अंदू जालें. सिजनाच्या आदींच शेक सुरू. सिजन 1 ऑक्टोबरा सावन. 2022 असेंब्लीन, 2023 असेंब्लीन आनी आतां 24 आमगे सदांच एक हें आसताली की टुरिझम डिपार्टमेंट इज नॉट स्टार्टिंग द शेक्स, विच एक्चुअली दे वर नॉट स्टार्टिंग, दे वर अनेबल टू स्टार्ट. 2022 लेट जाले, 2023 लेट जाले. बट फायनली आय थिंक आय हॅव टू एक्नॉलेज, जरी तरी आमी बोवाळ घालताले नोव्हेंबरा म्हयन्या गेल्या वर्सा चालू जावं ना, बट ह्या वर्सा 15 सप्टेंबर म्हळ्यार आमगे कोलवा आतां शेक चालू जालो हांवें, कावेलोशीप शेक चालू जालो हांवें. सो आय हॅव एक्चुअली कम हियर टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम, बिकॉज जें जालां तें जालां. जेन्ना जायना काम ते कडेन आमी ताजी टिका करताय आनी ताजेर प्रेशर घालताय काम करून घेवपाक, आनी जेन्ना जालें तेन्ना जरी तो ओवर रावलो जाल्यार आय थिंक दॅट इज समथींग नॉट करेक्ट. सो आय थिंक आय हॅड कम to specially meet him and say thanks that this is started. Today the sheikhs have started waiting for the tourist. Every year tourists were waiting for the sheikhs, and या वर्षा sheikhs are waiting for the tourist. They are not waiting tourist येवंक लागले, पूण आमी whatever commitment we had given, हांव आनी CM बसून एकूच आमी केल्लें की ह्या फाटी फटाफट जावनी म्हणून की सिजना पयलीं सगळें रेडी करया म्हणून. सो लास्ट इयर आमी पॉलिसी नवीन आशिल्ली आनी डिमार्केशन करता आसतना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मातशें डिले जाल्ल्या खातीर वी कूड नॉट पुट इट ऑन टायम. दीस इयर वी हॅव डन इट ऑन आय थिंक मुख्यमंत्री कंटिन्युअसली हाजेर कॉर्डिनेट करीत आशिल्लो. फर्स्ट टायम आमी इतलीं वर्सां जालीं शेकां घालता. फर्स्ट टायम आमकां शेकाचें लायसन्स 16 ऑगस्ट इश्यू केला. हाचे पयलीं केन्नाच इश्यू करूंक ना. सो आमी गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा, टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय आमी थँक्यू म्हणटा, इतले बेगीन चॅकांचे लायसन्स इश्यू केले म्हणून. सांकवाळे प्रकल्पाक विरोधा उपरांत पंचायतीची भुतानीक शोकॉज नोटीस. जाप दिवंक 7 दीस प्राज.
PDAच्यो सगळ्यो गायडलायनी फॉलो करपाची ऑर्डर. NOC विशीं स्पश्टीकरण मागलां. 7 दिसां भितर जाप येना जाल्यार बांदकाम परवानो रद्द करपाची शिटकावणी. सांकवाळे पंचायतीचे बसकेंत थाराव. MPDAक भुतानीची जाप शेनवारा. पंचायत बॉडी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनीक एज युजल आमी 4 जाण पंच जे पळय आसा मोरेलियो कारवालो, हांव तुळशीदास नायक, निधी आनी मारिया आजावेदो. आनीक लोकांचें एक डिमांड आशिल्लें की जशी सरकारान PDAक MPDA वास्को तांकां TCPन जशी शोकॉज नोटीस काडपाक लायली, आमी पंचायतीक सांगलें की बाबा बिफोर डिस्कसींग एनीथींग लोकांच्या डिमांडाचेर आमी 4 जाण तुमचे कडेन मागतात की जशी सरकारान काडल्या तशी आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडुया भुतानीक. सो त्या प्रमाणे भरपूर डिस्कशन जालें आनी लोकांनी बोवाळ केलो आनी लोकांच्या बोवाळाचेर आमच्या भुतानी इन्फ्रात परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां 7 दिसाचे वर्किंग दिसां भितर शोकॉज नोटीस काडपाचें. आमची पंचायती बॉडी आसा लोकां भायर आसा आनी तांकां ऑलरेडी आयज तांकां डिसायड केला तांकां शोकॉज नोटीस धाडना. तांकां शोकॉज नोटीस धाडना. सांकवाल पंचायत बॉडी पंच मेंबराची हालोली ते एक बेसांव जालें आमकां गांवकारांक. तितून आमी इंचारलें तांकां, आमचे पंच मेंबर जे ऑपोजिशन पंच मेंबर तुळशीदास इंचारलें तुमकां हें प्रोजेक्ट जाय वो नाका, तुमी आमकां सांगाय डायरेक्टली. मजगतीं MPDAन भुतानीक काडिल्ल्या शोकॉज नोटीसेक रिप्लाय दिवपाक ह्या सप्तकात डेडलायन. दुसऱ्या वटेन भुतानी आड थळाव्यांनी हायकोर्टात याचिका घाल्या, ताचेर ब्रेस्तारा सुनावणी जावपाची. भुतानीन आपल्या वटेन केस लडोवपाक सिनियर आदोगाद आत्माराम नाडकर्णीची नेमणूक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.